पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान दिसान दीस कोविड केसीस वाढत आसात। एका दिसाक 70 ते 80 कोविड पेशंट मेळत आसात आणि त्याच बरोबर पेडण्यान कोविड सेंटर जावचे म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली, पण फाल्यांच्यान पेडण्यान कोविड सेंटर सुरू जाता। आणि त्याच बरोबर आता पेडण्या तालुक्यान जे पंचायत आसात, प्रत्येक पंचायतीन असे निर्णय घेतला की लॉकडाऊन करचे। स्वतः तेंच्यांनी लॉकडाऊन केलेले आसा आणि कांयशे गांवान 100% असे लॉकडाऊन केलेले आसा, पण कांयशे गांवान जे आसात काही दुकानां ओपन आसात आणि अर्धे शटर बीन लावून ते व्यवहार चालू आसा अजून मेरेन, तरी 100% असे दिसना, पण लोकांची येरादारी पूण चालूच आसा। त्याच बरोबर पेडण्या मुर्मुशे जे हेल्थ सेंटर आसा थंयसर कोविड चेकिंगाक जे लोक वयता थंयसर भरपूर गर्दी जाता। त्या खातीर लोकांची मागणी आसा थंय लोकांक बसपा खातीर व्यवस्था करचे, जेणे करून गर्दी कमी जातले। त्या खातीर जे संबंधित अधिकारी आसा किंवा स्थानिक आमदार आसा त्यांच्यांनी लक्ष घालचे म्हणून लोकांची ही मागणी आसा। सगळे पंचायत आणि गांवान लॉकडाऊन सुरू असल्या कारण जे गांवान मायग्रंट्स जे काम करताले ते मायग्रंट आता खंय तरी परत आपल्या गांवाक वयतना दिसपाक लागलेले आसात आणि ते जे मायग्रंट्स आसात ते सध्या बस स्टँडाचेर बसलेले आसात, पण जे ट्रान्सपोर्ट आसा ओन्ली कदंबा ट्रान्सपोर्ट सुरू आसा आणि बाकीचे जे प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट सध्या बंद आसा। त्या खातीर जे मायग्रंट्स आसात परत आपल्या गांवाक वयतना खंय तरी आमकां दिसपाक लागल्या।